थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. जेजूची शांती तुका. जेन्ना आदावान आदवारलेलें फळ खालें अशें तुवें आसा ताचे दोळे उगडले आनी आपूण विंकली आसा म्हूण तांकां गमून आयली. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. दोळे उगडले म्हणटच तांकां पयलीं हे सोयंबीक दोळे ही नदर नासली. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. पूण आदां सगळें पळयतालो. जे दोळे ताका आसले देवाचे मोहिमेचे त्या दोळ्यांनी तो सगळें पळयतालो. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ही नदर जी त्या दोळ्यांक आसली ते सगळेंच पळोवंक शकता. सगळेंच जे आत्मीक आसा सगळें स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तो पळोवंक जाता जें ह्या आमच्या दोळ्यांक दिसना. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. जेन्ना सावलू बावार्थ्यांक पिडाबीड दितालो आनी तांकां धरून दामास्काचे वाटेर आसलो थंय ताका उजवाड दिसता. वाटेर उजवाड दिसता आनी तो काला शेंवटोता आनी थंय बरयल्लें आसा की ताका सोरभोंवती कांय दिसना. ताच्या हाताक धरून व्हरतात म्हणजे ही संवसाराची नदर गेली जी आमकां आसा ती गेली. पूण तरी आसतना अशें ताका सोरभोंवतीचो वाठार दिसना. कुड्डो जालो आसतनाय तो पळयता कितें आनयास येता आनी आपल्याचेर हात दोन मागणी करता आनी आपल्याक परतून नदर येता. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. जेजू एके कडेन म्हणटा जेजू एक स्वातेर म्हणटा. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ह्या दोळ्यांनी आमी आमचे सोरभोंवतणी जें आसा तें हें दिसता त्या संवसाराकून दिसता त्या सोरभोंवतणी परस चड बलिश्ट. The spiritual world is more real. पूण आमी कित्याचेर आमचो इकलो दवरता काय आमकां हे दोळ्यांनी दिसता त्याच प्रमाणे आमी चलता. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ताकाच लागून म्हटलां पळोवन न्हय नॉट बाय सायट बट बाय फेथ. वी वॉक बाय फेथ. आमी भावार्थाची मनशां हें दोळ्यांनी दिसता पळय ती जाणवाय दाखयता संवसार ताचेर न्हय पूण जेजू कितें शिकयता तें दिसना. पूण तूं जेन्ना चलता स्वत मानता भावार्थ दवरता. आमी म्हणटा आब्राम भावार्थाचो बापूय. थँक्यू लॉर्ड होली स्पिरीट. आमी म्हणटा आब्राम भावार्थाचो बापूय. आमी म्हणटा आब्राम भावार्थाचो बापूय. कित्याक लागून भावार्थाचो बापूय? जेन्ना देवान ताका सांगलें जायत्या राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. पळय देव बाप कसो उलयता. हांवें तुका बापूय केला आनी ताका सांगता नोखेत्रां आनी रेवीच्या कोणया इतली तुजी सोसोत आपूण करता. हालेलुया. थँक्यू जीसस. आतां
अब्रामान भावात ठेवलो म्हूण ताच्या कोरण्यांनी दिसलें. कशें रातचो तो नोखेत्रां मेजता आनी दिसाची जेन्ना कोणयो दिसता रेवीच्यो, तो म्हणटा कितें, इतली म्हजी पिणकां. भावात ठेवलो अब्रामान की देव आपल्या उतराक विस्वाशी आनी त्या उतरा पोरमणे विस्वास धरून ताची कोरणी जाली. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कित्याक जेजू म्हणटा, तुज्या भावार तांदूळ बरी जाली. भावाट खूंय आसा, इतलो हलको तुमचो भावाट. तूं कितलें सोत मानता की देव कितलें तुजे पासत करूंक शकता. हाऊ मच यू बिलीव, हाऊ मच कॅन गॉड मूव ऑन युअर बिहाफ. शोधपोती आयलो. आतां शीस आनी ताचे बरोबर भोंवताले ते सगळे पाटलावदार आसात. आतां हो जेजूचो पाटलावदार न्हय, पूण तोरी सी द फेथ ही हॅज दॅट ही वील डू what he says, what he asks. We don't expect from God. आतां ती जायतीं जेजू बरोबर भोंवतालीं, पूण आतां हो भोंवंक ना तो जेजू बरोबर, पूण आयकलां जेजू विशीं. आतां आयकलां ताचे विशीं त्या उतरा पोरमणे ताचो भावाट पळय जेजूचेर कितलो. रोगपात जाल्ली बायल येता जेजूशी. येवचे पयलीं ती चिंता कितें, आपल्याक कशें मेवतलें आनी आपूण कितें करतली ती उलयता, आपल्याच लागीं उलयता. आमचो भावाट जेन्ना आमी जायत्या जाणां मदें आसतना न्हय, पूण एकटें आसतना तूं देवा लागीं कितें उलयताय आनी ताचे लागीं कितें विस्वास दिवताय, कितें करूंक शकता. ताचे उतरां वेल्यान जेन्ना तुजें उलोवप जाता, तेन्ना तें दुसरें प्रॉब्लेम जेन्ना सामकार आसलेलें जी परिस्थिती तुजे लागीं उलयता, तूं ते परिस्थिती लागीं कशें उलयताय, म्हजो देव कसो आनी कशें हें करतलो. देव बाप आयकता, ते पवित्र आत्मा आयकता. जें तूं उलयलां ताचे उतरार बांदून जें तूं उलयलां ते परिस्थिती लागीं, तशेंच तुज्या जिवितान घडटा. कित्याक जेन्ना जायरस आयलो, म्हजी दूख सोंपल्या, म्हजे दुवेचेर हात दवर आनी ती बरी जातली. कोण म्हणत काय मेला जिवन कोर. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हें म्हणूंक भावाट लागता. See his expectation on God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.